गंभीर विषय असा प्रेस कॉन्फरन्साचे एक म्हणल्यार आमकां सगळ्यांक खबरूच आसतलें की गोंयांत दोन लोकसभाची आमची दोनूय सिटाची इलेक्शन जाता, जनरल इलेक्शन जाता. त्याच प्रमाणे बाय इलेक्शन आसा. 3 मतदारसंघाचे ऑलरेडी डिक्लेअर जाले. एक मतदारसंघात वेंचणुको अजून जावपाच्यो आसा. आणि अशे परिस्थितीन इलेक्शनाचे सबंद राज्यान वारें आसतना एक चित्रकार आमचे मुखार आयले ते म्हणल्यार मोपा पिडीत जे लोक आसा तांकां काल रस्त्यार येवचे पडले. काल जे सुप्रीम कोर्टाचो निर्णय आयलो ताजे भरपूर लोक जे रस्त्यार आयले, जे लोकांचो प्रोटेस्ट आसलो तो म्हणटा तो तांकां न्याय अजून हे सरकार दिवंक पावूंक ना. सगळ्यांक आमकां खबर आसा गोंयचे तातूंत मोर पर्टिक्युलरली लोक जे रेडिओचेर कितलेशेच दीस हे सरकाराच्यो एडवर्टायजी आयकताले. इलेक्शना लागीं आसलेल्या कारणान भरपूर प्रचार आनी एडवर्टायजी प्रसार माध्यमांक वापरून सरकारान केल्या. त्या एडवर्टायजींनी तांच्यांनी कितलेशेच वेळार मोपा एअरपोर्टाचो विशय सुद्दां घेतलेलो आनी मोपा एअरपोर्टाचे पुनर्वसन त्या लोकांचे पिडीत लोकांचे कशें केला हे गजालीचेर तांच्यांनी खुबशी क्रेडीट घेवपाचो हे सरकारान प्रयत्न केलो, तातूंत खुबसो फायदो घेवपाचो हे सरकारान प्रयत्न केलो. पण काल जेन्ना ते आमकां जेन्ना लोक रस्त्यार दिसले तेन्ना सबंद गोंयकारांक प्रश्न पडलो की हे सरकारान तांकां फटयले काय कितें. गोंयचो मायनिंगाचो आनी सीआरझेड इश्यू जो आसा तो आमी म्हाका दिसता काँग्रेस पक्षान प्रत्येक फावटी रेज केला आनी आमकां कंप्लिटली ऑथरायज केला की तो आमचो गोंयचो राज्याचो इश्यू जाल्ल्या कारणान आमकां आमच्या राष्ट्रीय पक्षान कंप्लिटली ऑथरायज केला. तो दोनूय इश्यू काँग्रेस पक्षाचे मॅनिफेस्टोचे हायलायटिंग इश्यूज आसतले. ना आमचे काँग्रेस पक्षाचो आतां गोंयचो मॅनिफेस्टो येतलो न्हय. हो आमचो गोवा सेंट्रीक इश्यू जाल्ल्या कारणान आमी हे दोनूय इश्यू जे आमचे गोंयचो मॅनिफेस्टो येतलो तातूंत हे दोनूय इश्यूज वील बी अ हायलायटेड इश्यू.